भाई सीएमाचो आर्ग्युमेंट तो आसा की विरोधकांनी सांगपाचें की बाबा एक्सपांड दिस डेफिनेशन, सजेशन्स घालपाची. गव्हर्नमेंट वॉज ओपन टू लिसन टू देम. कारण द इंटेंशन ही क्लेम्स दॅट आमची इंटेंशन क्लियर आसा अँड ही ब्लेम्स ओपोजिशन फॉर ट्रायंग टू नॉट कमिंग ऑन बोर्ड विथ द गव्हर्नमेंट ऑन दिस बिल. ज्या वेळार अशें एखादें बिल जेन्ना येता विधानसभेन त्या वेळार अपेक्षा अशी आसता की रुलींग पार्टी सगळ्या घटकांक भितर विचारांत घेता, तांचें म्हणणें आयकून घेता, ताचेर एक बरी डिबेट जावपाची परवानगी दिता. अशी डिबेट 3 दिसांच्या विधानसभेन कशी जातली हो पयलो प्रश्न पडटा. ते तुमचें तें बजेट सेशन भितर जी कितें भुमिका मांडली विरोधी पक्षांनी ताचो विचारय जालो ना थंय आनी एकदां बिल हें पास करून फुडें तुमी सरल्यात. म्हजो प्रश्न असो उरता की मुख्यमंत्री साहेब, रुलींग BJP पार्टी, ऑपोजिशनांतले सगळे पक्ष, आमी सगळे गोंयकार, आमी राखुया गोवा हे आनी राखतले गोवा हे आमी जनतेक आश्वासनां दीत आसात. आतां जो आर्ग्युमेंट आमचे यातीश बाबान केला हांगासर, तो म्हणटा कितें तें फक्त शेता पुरतें, भाता पुरतें, भाता पुरतें. पण कित्याक तूं भाता पुरतें अशें करता? जी लँड रेव्हेन्यू कोडान एक सादें सिंपल जर तुमी अमेंडमेंट हाडटात की शेत जमीन ही शेतकऱ्या शिवाय कोणाकच विकत घेवपाक मेळपाची ना, हें कलप. तुम्ही जर महाराष्ट्रान गेले, कर्नाटकान गेले, देशभर खंय वचा, जो शेतकरी ना, शेतकार ना, त्या मनशाक शेत जमीन घेवंक मेळना. आनी शेत जमीन म्हणजे कितें हेचें डेफिनेशन दिल्लें आसा. भितर सगळ्या प्रकारची जमीन भितरल्यान जे जमनींतले न्यूट्रियंट्स घेवन जें उत्पन्न मेळटा ती शेत जमीन असो डेफिनेशन देशभर जगभर आसा. अशें आसतना ते सगळे आमी इग्नोर करतात आनी भाता पुरते मर्यादीत करतात, पेडी पुरते आमी मर्यादीत करतात. हे मर्यादीत करून आमकां सादतले कितें? प्लस फुडें आमी म्हणटात की टावन प्लॅनिंग एक्ट खाली जर ती जमीन वेगळ्या कामासाठी दाखयली तर ही तुमकां लागची ना. ओके, बरें, शेतकार कोण हें डेफिनेशन तरी करात. हय, तें ना करूंक म्हणजे कोणी फाल्यां अमिताभ बच्चनची काणी तुमकां खबर आसा, ताणें जमीन घेतली, कोणी किसान कार्ड घेवन येवपाक शकता म्हणटा तुमी. कार्ड गरज ना, गरज ना कार्ड घेवन येवपाची गरज. आपण कितें फार्मर कार्ड म्हणून कोणें येवचें आनी जमीन घेवची. कंडिशन कितें? तूं ते शेत कामाक तूं वापरतलो म्हणून. आनी कोण घेवन वचलो? यंत्रणा खंयची? आतां सांगात त्या प्रमाणे तुमी आतां यंत्रणा तीच वापरिनात आनी नवी यंत्रणा तयार. या यतीश बा, फायनली मुख्यमंत्र्याचो हो आर्ग्युमेंट आशिल्लो की विरोधकांनी येवपा जाय आशिल्लें, सजेशन करपा आशिल्लें, सरकार वॉज ओपन. डू यू ऑल्सो फील दॅट इन द हाऊस, in the house there more things could have been achieved? Therefore I'm saying, in furtherance to Manoj Bab, he says somebody is controlling the house. It is not so. Nobody controls the house. The honorable speaker conducts the proceedings of the house in terms of the business rules. So there is a conduct of business and procedure, the house rules. So nobody sort of controls the house. Now if the opposition wants to put any amendments or propose any amendments to a bill, the rules of the house and the business of the house allows you to articulate your view on the floor of the house in a particular manner. The opposition does not want to propose amendments to what they actually want to say outside the house. When the time comes in the house to propose amendments, they should have done it. Have they done it? Number 2, opposing the bill which is meant to protect paddy fields. How does it, I mean, म्हाका कळना, एक बिल सरकारान हाडलें, कायदो केलो टू प्रोटेक्ट पॅडी फिल्ड्स. आतां तो पॅडी फिल्ड प्रोटेक्ट करपाक कायदो जो आसा तो ओपोज करप कित्या खातीर? आतां तुमी जर म्हणटा की स्पेसिफीक कितें तुमचें म्हणणें आसा जाल्यार तुमी अमेंडमेंट मूव करचें आशिल्लें टू दॅट बिल. नाव नंबर 2, पळय दुसरी गोश्ट आसा, लँड रेव्हेन्यू कोड आसत, agricultural tenancy act asat, bakicho statutory authorities asat. You have got catchment area development authority which is called CADA. You have got so many authorities and this guarantees under law. The government is completely sincere and committed to ensure that the mandate of the law is executed in letter and spirit. So there is no doubt about it. Government is working tirelessly. Leadership of Honorable Chief Minister or leadership of Honorable Revenue Minister, leadership of Honorable Agriculture Minister, they are all committed to the cause of upkeep of Goa and character of Goa. But but new laws which are required to protect lands like paddy should not be opposed. कित्याक विरोध करप? It is a good bill. It's a good act.